संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान संपल्या भक्तीन मनान कालत्या काळसान कुटमा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे आयकूंक आशेता जिनये ते पाळच्या कृपा मागता जिविताच्या उंड्याक त्रेता सासनीक जिविती म्हूण पोराता संतोषान उल्हासान दिनवाशी काळसान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान संपल्या भक्तीन मनान कालत्या काळसान कुटमा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त ते बोमोगच्या भवनो आणि भणीनो सद्या काळाचो चवथो आयतार आज आमी संभ्रमता आनी आयची वाचपां प्रत्येक जावन एक प्रावादी म्हळ्यार कोण आनी ह्या प्रावाद्याक देव कसल्या सत्तेन भरता ह्या विशयांत आमचे लागीं उलयता. जेजू देवाचो ताळो मात्र न्ही देवाचो चुपूत ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार न्ही मात्र मनीस देवसार सयती ताका भियोन चलतात ताका विधेय जातात हें आयच्या वांजलांत आमकां स्पश्ट जाता. तर आमकां पवित्र स्नानांत मेळ्ळेलें हें प्रावादपणाचें देणें आमी बऱ्यान जियोवच्याक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. देवानी पेल्या विरोध आदारलेल्या सर पातकांचो उडास काडया आनी काकुळदार बापा लागचे बोक्साने मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसुकण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो बोवड अपराध ह्यापसोद भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुत कर सोम्या काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर क्रिस्ता काकुत कर सोम्या काकुत कर सोम्या काकुत कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वीस पुरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता.
आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. जे कोणे हे मिसाचें बलिदान पेटयलां तांच्या ते सवं पसोतू तशींच आमच्या वैयक्तीक ते सवं पसोत ह्या वेळार मागया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगळ्या मनान तुजी भजन करूंक आनी बोवार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एक प्रवादी तुमचे मदें हांव उठयतलो आनी ताज्या तोंडांत म्हजी उतरां हांव घालतलो. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर तुजो देव तुजेच भावां मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें होरेब पर्वताचेर जमातेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन हीच विनंती केल्ली म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा वो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान ताका म्हळें ती तुजे कडेन विचारतात तें सारकें. तुजे तशेल्या एक प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विंचतलो आनी ताज्या तोंडांत म्हजीं उतरां घालतलो. जें कितें हांव तुका फरमायतां तें तुका तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतरांक कोणी पळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवच ताज्या कडचे लेख विसरतलो. पूण तो प्रवादी हांवें तांकां फरमायनासलेलो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतार हें. देवाचें उदुकार. सर्वेस्पुरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्पुरा सुताळो तुमकां आयकत जाल्यार तुमची काळजां दारून करिनाका. येया संतोषान सर्वेस्पुरा उल्हास्या आमच्या तारणाचे कडा जावन आसलेल्या वाकन्या वर्गा
स्तुती करो ताचे समोर येवया गीता गायनानी ताची गीत गावया आ सर्वेस पुरा सुतालो तुमका ऐक साल्या तुमची काळसाण दारून करी नाका या सरपडून ताका रांदान करया आमकां रसल्या देवा हुजीर दिम्यांनी पोंड्या तो आमचो देव आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेलियो तो पोस करून सांबाळता तो हिंड आ सर्वेस पुरा सुतालो तुमका ऐकत जाल्या तुमची काळसाण दारून करी नाका आ सर्वेस पुरा सुतालो तुमका ऐकत जाल्या तुमची काळसाण दारून करी नाका सांव पावलून कुरीतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमी खंत उस्के विणे आसचय म्हूण म्हजी अपेक्षा लग्न जाय नसलेल्या दादल्यांक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता आपूण सोम्याक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता पूण काजरी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को आपले बायलेक कसो मानवतलो म्हूण तो चिंता अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता लग्न जाय नसलेली स्त्री वा आमकार चली सोम्याच्या संगती विशीं चिंता करता कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता तुमकां दांबून दवरी जाय म्हूण म्हजो इरादो न्हय तुमी लायक तरान चलत जाय आनी अडकळी विणे सोम्याची सेवा करी जाय म्हणूच म्हजी आशा देवाचें उतर हें देवाचें उडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. काळोखांचेल्या लोकान देखलो एक व्हडो स्वाण मरणाची सावली पडल्या गावान जेतल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसो मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत ते कफेर्नवांत येवन पावले साबत येतच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो ताचे शिकवणेक लोक विस्मीत जालो कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा परी तांकां शिकयतालो शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागल्लो एक मनीस आसलो जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली नजरेचे जेजू तूं आमचे खोबरे कित्याक आयलाय
आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेस्तावन म्हळें, तोंड दाम आनी ह्या मनशातावन भायर सर. तवळ तो दिवसार ताका पिसूडन व्हडल्या ताळ्यान किळांस मारीत त्या मनशातावन भायर सरलो. सुमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीच शिकवण अधिकारान भरलेली. दिवसरांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फरमाण मानतात. तितल्यार गलिलियेच्या आख्या प्रांत्यान ताची कीर्त गाजली. देवाचे पुतळ हे वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते भोवमगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत द्वितीनियम पुस्तकांतावन तें विंचून काडलां. इंग्लिशांत ताका ड्यूट्रॉनॉमी म्हणटात. आनी हें पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार थंयसर जुदेव धर्माक लक्ती जाल्ल्यो जायत्यो रुली रेग्रो आसात. कशें आराधन करीचें, कसलें खाण खायचें, कितें न्हेसचें, अशें हर एक विशय थंयसर सांगलेले आसा. आनी त्या पुस्तकांतल्या 18व्या अध्यायातावन आयचें वाचप विंचलेलें आसा. आनी थंयसर मोइजे लागीं इस्रायल परजा एक विनंती करता. आमकां कळीत आसा इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतलें सुटोवन बसयल्ल्या गांवाक 40 वर्सां पयन करूंक लागली. आनी आतां त्या बसयल्ल्या गांवाक, त्या कानान देशाक ती भितर रिक्चार आसा. आनी तांकां कळीत आसलें की मोइजे थंयसर भितर वेसोना, पूण ती परजा मात्र वेतली. आनी असल्या संदर्भार इस्रायल परजा देवा लागीं एक वा मोइजे लागीं एक विनंती करता. कितें करता? सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका, दिशी तर हांव मरतलों. हें इस्रायल परजेन करचें तसलें एक मागणें. कसलें मागणें? सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो व्हड उजो परतून पळोवंक म्हाका दिनाका, दिशी तर हांव मरतलों. खंयचो तो व्हड उजो आनी खंयचो उजो जर इस्रायल परजा पळयत जाल्यार मरत. भोवन निबडिनो, हांगा उजो जावन आसा देवाचें हाजीरपण. पवित्र पुस्तकांत प्रत्येक जावन निर्गमन ग्रंथ आमी पळयलें जाल्यार केन्ना देव तंबाचेर देंवोन येता वा केन्ना देवाचें दर्शन तो आपणाच्या लोकांक दिता, थंयसर उजो आसलो, थंयसर दुवर आसलो आनी तो प्रकाश लोकांक पळोवंक जायनातलो. मात्र न्ही, केन्ना मोइजे देवाक भेटोवंक वेता आनी थंय तावन त्या दोंगरातावन तो पाटी देंवोन येता आसतना ताचें तोंड इतलें परजळटलें की लोकांक सयत तें तोंड पळोवंक जायनातलें. त्या देखून लोकूच म्हणटालो तुजें तोंड दांप म्हण. आनी त्या देखून कितें करतालो, ताच्या तोंडाक तो एक वस्तूर घालतालो, एक वेल घालतालो. तितलो प्रकाश मोइजे थंय आसलो म्हणटना म्हगेल भोवन निबडिनो, देवाचेंच हाजीरपण कितलें भिरांकूळ जायनासलें. आनी त्या देखून इस्रायल परजा आज म्हणटा तसलो देवाचो ताळो आयकूंक आमकां नाका, तसल्या देवाक आमकां पळोवंक नाका. कित्याक जर आमी पळयता जाल्यार
तेन्ना आमी मरतले हांव. त्या देखून आमकां कितें जाय, आमकां एक प्रवादी जाय. कशें तूं देवा लागीं वचून उलयतालोय आनी ताचे उपरांत तो संदेश तूं आमकां दितालोय, तसलो एक प्रवादी, तसलो एकलो संदेशकार आमकां जाय. आधुनीक काळार आमी एक फिरगस घेतली जाल्यार वा एक दियसीस घेतली जाल्यार वा खंयचोय एक संघ संस्थो घेतलो जाल्यार ते एकलो PRO म्हूण आसा, पब्लीक रिलेशन ऑफिसर. जे कितें त्या संस्थेन सांगूंक आसा, जे कितें दियेसीसीन सांगूंक आसा, तें दियेसीसो मुखेली वा त्या संस्थेचो मुखेली उलयना, बदलाक तो ह्या PRO मुखांतर ताचो संदेश दिता. तशेंच हांगा पवित्र पुस्तकांत इस्रायल परजच मोइजे लागीं म्हणटा की तूं आमचो एक PRO जा, वा तूं एक प्रवादी जा, तूं एक संदेशकार जा. जे कितें देवान आमकां सांगूंक आसा तें तुजे मुखांतर तो सांगून दी आनी आमी तेन्ना आयकतले हांव. तेन्ना मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणटा की सर्वेस्पोर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो आनी ताका तुमी आयकोंक जाय. आनी खंडीत जावन जे कितें तुमी मागतात तो ताळो वा ती मनवी देव मानतलो आनी तुमचे मदलोच एकलो प्रवादी उपजयतलो. भोवन आनी भयणीनो, हें एक प्रवाद जे कितें मोइजेन केल्लें तें जेजू विशयन जावन आसा म्हणून पवित्र पुस्तकाचे शास्त्री आमकां सांगतात. आनी तो प्रवाद जेजू थंय संपूर्ण जाता. कित्याक जुवांवच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा की हांव बापाक कळीत करूंक आयला, हांव बापा तावनूच आयला आनी बाप कोण म्हणून हांव तुमकां सांगता. आनी जर तुमी म्हाका पळयशात जाल्यार तुमी बापाक येदळूच पळयला. पळया, देवान जेजू मुखांतर ताची संपूर्ण वळख आनी ताची संपूर्ण संदेश आमकां दिल्लो आसा. आतां ह्या प्रवाद्यान कितें करूंक आसा, आयच्या वाचपांतच आमी आयकलें की तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतराक कोणी पाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवूच ताचे कडचें लेख विचारतलो. इस्रायल परजेन म्हळें आमकां एक प्रवादी जाय म्हूण, देवा लागीं वचोंक आनी देवाचे संदेश आमकां पावोवच्याक एक प्रवादी जाय. देवान म्हळें हांव तो प्रवादी तुमकां दितां. आतां देव कितें म्हणटा म्हळ्यार हांव त्या प्रवाद्या मुखांतर उलयतलो आनी केन्ना तो म्हजो संदेश तुमकां परगट करता तेन्ना तुमी ताका विधेय जावंक जाय वा त्या ताळ्याक तुमी विधेय जावंक जाय. आनी कितें ताणें सांगलेलें आसा तें ताच्या बोल्सांतलें न्ही, बगार म्हजें उतर तें तुमी पाळूंक जाय. आनी जर तुमी पाळिनात जाल्यार तुमचे कडचें लेख घेतलो. आतां प्रवादी जो देवान विंचलोलो, देवाचें उतर लोकांक परगट करतलो, ताकाय जबाबदार आसा. आनी त्या देखून मुखलें वाक्य म्हणटा पळया, तो प्रवादी हांवें ताका फर्मायनातलेल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार वा हेर देवांच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. पयली जबाबदारी लोकां थंय आसची, इस्रायल परजे थंय आसची, कित्याक तांणी जें कितें प्रवादी सांगता तें आयकोंक जाय. आनी दुसऱ्यान देव म्हणटा प्रवादी जबाबदारी आसा, प्रवाद्याची जबाबदारी आसा कितें, ताणें ताचें सांगचें न्ही, बगार हांवें कितें फरमायलां तें मात्र सांगोंक जाय. आनी जर तो हांवें कितें सांगलां तें सांगच्या की चडीत सांगता जाल्यार वा ताच्या की भायलें सांगता जाल्यार वा दुसरें जें सांगता जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा फावो. नवे तेस्तामेंतांत आमी पळोवन घेता की जेजूचो देवाचो श्रेश्ठ प्रवादी, देवाचो संदेश आमकां ताणें परगट केल्लो आनी तें उतर पाळच्याक आमकां आपोवणें आसा. आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता की न्हय मात्र लोक जेजूची शिकवण आयकून विस्मीत जाता, तो म्हणटा की अधिकार आसलेल्या मनशां परी तो शिकयता, शास्त्र्यां बरी तो शिकयना. आनी त्या शिकवणेक तो विस्मीत जाता. मात्र न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, सैतान सैते
वायट स्पिरीट सैती जेजूची शिकोवण आयकून थंय तावन पळून धांवता, ताच्या उतराक विधेय जाता. हांवें म्हळें सुरवेर पवित्र स्नानांत आमकां सगळ्यांकी प्रावादपणाचें देणें लाभलां. आमी हर एकले देवान ह्या संवसारी धाडलेले प्रावादी. म्हणटना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्ले प्रमाणे जे कितें देव उलोवंक शकता तसलें उलोवणें आमचें जाय. जे कितें देव करूंक शकता तसल्यो करण्यो हांवें करूंक जाय. एका परिस्थितीर जर देव थंय आसा जाल्यार, जेजू थंय आसा जाल्यार त्या परिस्थितीक जेजू कशें स्पंदन करीत तशें हांवें स्पंदन करूंक जाय. एका परिस्थितींत जर जेजू थंयसर आसलो जाल्यार तो कसलीं उतरां उलयत, वायट उतरां उलयत, बरीं उतरां उलयत, उत्तेजनाचीं उतरां उलयत वा शिरपाचें उतरां उलयत, खंडीत जावन तो बरेंच उलयता, बरेंच करता, त्या देखून हांवें तशें चलोवंक जाय. तेन्ना मात्र मगळ भोवन आनी भयणीनो आमी ह्या संवसारी देवाचे प्रावादी जावंक पावता. देवाचो संदेश प्रसारचे ते PRO जावंक पावता. असलें एक आपोवणें आमकां देवान दिल्लें आसा आमच्या पवित्र स्नानांत आनी तें आमी जारयेक हाडूंक आसा. असली कृपा आमकां ह्या पवित्र बलिदानांत तोच जेजू फावो करनी म्हणून मागया. उबी रावून आमचो भावार्थ त्रिएक देवा तें उक्त्यान पसारया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव, तो देवातावन जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्याच सैमाचो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आमा मनशां पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गार तावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आजचो ना, आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दतार तो, बापा आनी पुता तावन निपजला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रावादे वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता, पातकाच्या भोगसणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावन आनी भयणीनो, एक कुटुंब जावन जमलेले आमी आमचें प्रावादपणाचें मिसांव बऱ्यान जेवच्याक, तशेंच आख्या मनशाकुळाच्या गरजां पासत मागून आमची सर मागणी ताचे थंय उबारया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तशें सर्व लायक बावार्थ्यांनी मोगा एकवटायचे देखीन बावार्थान जेवन संवसारांत तुका साक्ष जायशी कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या देशांत आनी आख्या संवसारार जाती खातीर धर्मा मदलो भेदभाव उणो जावन एकामेकाच्या हक्का खातीर वावरूंच्याक उदारपण दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. पवित्र सभेतावन वांटे फांटे जावन पयस गेल्ल्या भावा भयणींक आमी समजून घेवन बरेपणाचे तशें मोगाचे देखीन एकवटा कुशीन प्रेरीत करच्याक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबान, समाजींत आनी पवित्र सभेंत एकवट, समाधान आनी निती खातीर वावरच्या बावडांक बेसाव आनी बर, सबार व्यक्तींक असल्या शांती एकवटाच्या मिसावाक उपजय म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जणांक तांच्या शिकपान जैत दी. वडिलांक विधेय जावन सामाजीक उपकाराची जावं क्रिस्ती शेगुणांनी तशें दैवीक जाणवायेन वाडून बरो फुडार जोडच्याक फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या यमकरिस्ताच्या मेजा भोंवती जमल्ल्या आमकां सदांच राख आनी सांबाळ. आमी सर्वांनी खालतेपणान तशें तुजें उतर आयकून जियेशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर आमच्या कसकी ते साव बसोत माग्या. सर्गींचे बाबा विश्वासान आमी तुजे लागीं उसारलेली ही मागणी मानून घे. तुजे मिसांव ह्या संवसारान जारयेक हाडच्याक गरज आसच्यो सरसंगती आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. देने हुंड्या वायनाचे भेटयतां बापा तुका. जीने किरकोळ हे आमचे ओपून दितां आज तुका. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयतां आमकांच तुका. सर्वेस्परा दिल्या तारा दयेन ओपून घे आमकां. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयतां आमकांच तुका. सर्वेस्परा दिल्या तारा दयेन ओपून घे आमकां. भोवन निबडिनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. की तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमच्या नित्या पयसुबेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर ही दानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सडवून आमकां लाबय. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आम सुमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेंची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां गाथे निरंतरे आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dulparan susurves tu. Surkani sumsa borla tuja वैभवा sarki tuka jai jai jai. Sarki tuka jai jai jai. सर्वेस्पराची नावी
Rita taka jui jui Sarki tuka jui Sarki tuka jui बापा करूस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक बेच्या आदीं ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक करारचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartha so good purgatoria सुम्याची सु तुझे मोर आम्ही संभ्रमतो तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगडता तुझ्या येण्या कामी अत्रेकता तुझ्या येण्या कामी अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव कितें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगे तुझे फ्रांसीस आमच्या बगे बापा आनी पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेळ्ळ्या आनी तुज्या आमच्या भाव भयणीच्या कोट कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें फजळीत मुखार मोठ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भगेवन तुजे तिचो पती भगेवन धर्म जाता आनी सर काडून तुका मावल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं Tias Jesu संगता Tias Jesu थंय पवित्रत्म्याच्या एकपडा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 जेजून शिकयले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुजे रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका
पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्या राजोर दी पदवीनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फोवना, तुज्या उतरांच म्हाका लायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. लागी ये तूं वेगी ये. Tu nasa uswa kalu pois down so muna kalu niwa amar jivit labum so buswat pakai jivit labum Sugini wasak pawe Uswat pakai jivit labu Sugini wasak pawe Jisu tu ye kalsan Tu ye Didar kurum tu ye Tuझे sumur ayah Tu karakum rauya Lagi ye tu lagi ye Lagi ye tu lagi ye
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सडवणेच्या ह्या जेवणान तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देणे वरवीं खरो बोवार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून ह्या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सोम्या तुझो संदेश घेऊन कालते पोनी आमी सताव मुखार. तुझे सोम्या सतां पाती जिविताचे वाटेन फुडें सरता. तुझी कृत्यां नियाळू उर्सून कीर्ती गायता. गीता संगीता वियोन विन्या सर्वेस्परा तुका वाकणता. तुझी कृत्यां विचाळू उर्सून कीर्ती गायता. गीता संगीता जियोन विज्ञान सर्वेस्परा तुका वाकणता. मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मोरया आशिर्वादी भगवंताचे गुरवे नुवार आमचे देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमीन. हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट दित म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 उतरांनी हांव सांगूंक आशेता. देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो. इतलेंच. सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणां कार्मेलीत वोट दीक आपोवन हाडलो आनी कार्मेलाच्या वोटान देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत, सांजेर खेळच्या खेळांत, सांगाता आयदनां धुंच्यांती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दिंत कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दिंत देव लिपोन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिन खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता. मोगाचें नांव बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पैण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय.